नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां हेडलायन्स। कर्नाटकान म्हादयचेर कसलेंच बांदकाम करचें न्ही म्हूण गोंय सुप्रीम कोर्टांत अर्ज 2 मार्चाक सुनावणेक घेवंक खंडपीठ तयार। ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफाय जातनाच काम तडीक लावपाची कर्नाटकाची तयारी। भारत अमेरिका 3 अब्ज डॉलरांची रक्षा खरेदी कबलात। संबंध संवसारीक रणनीतीक पांवड्यार। ऊर्जा वैजकी मळारी कबलाती। आतंकवाद ड्रग्स संघटीत गुन्यांवकारी आड एकठांय। पक्ष चिन्हाचेर झेडपी वेंचणूक लढपा विशीं काँग्रेस फाटीफुडें। CLP प्रदेश समितीची बसका। दिगंबर कामत म्हणटा अधिकृत कितें तें बुधवारा। सूत्र म्हणटा पक्ष पांवड्यार लढपाची जाल्या तयारी। गिमात तिसवाडे नळाक दुष्काळाची परिस्थिती। गांजा सावन ओपा उदक व्हरपाच्या लायनीक धाटवाड्यार ब्रेक। लोकांनी आडायली। WRDचेर सोडून PWD मंत्री सुसेगाद। पणजेच्या आयनॉक्स थिएटर जाता आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें। 6 म्हयने रिनोव्हेशना खातीर आसतलें बंद। रिनोव्हेशना उपरांत सरकाराक 54 लाख म्हयन्याक भाडें। 15 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट। झेडपी वेंचणुकेक स्थगिती दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। उसगांव गांजे गिरदोळी कोलवाच्या झेडपी आरक्षणांत हायकोर्टाक आव्हान। याचिकांच्या निकालाचेर 3 मतदारसंघांचो फुडार। जपानी क्रुजावेल्या गोंयकार तारवटींचो स्टेटस दिवचो। कोरोना व्हायरसाचे फाटभुंयेर NRI आयुक्ताची जपानांतल्या दुतावासाक चीट। 138 भारतीयांतल्या 12 जाणांक बादा। आनी गोंयचे ब्लायंड क्रिकेट टिमीक जाय सरकाराचो तेंको आनी लोकजागृताय म्हणटा कॅप्टन तुकाराम आनी ताची टीम। एप्रिलांत गोंयांत जाता आंतरराष्ट्रीय ब्लायंड क्रिकेट मॅच। गोंय सरकार आतां म्हादयचेर परत सुप्रीम कोर्टांत धांवलां। म्हादयचेर बांदकाम वा हेर कसलीच गतिविधी करची न्ही म्हूण कर्नाटकाक आडावपाक गोंयान सुप्रीम कोर्टांत अंतरीम अर्ज घाला। गोंयचो अर्ज 2 मार्चाक सुनावणेक घेवपाक सर्वोच्च न्यायालय तयार जालां। जुईज DY चंद्रचूडाच्या खंडपीठा मुखार ज्येश्ठ आदवोगाद मुकुल रोहतगीन सकाळीं अर्ज घालो। म्हादय ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफाय जातनाच कर्नाटक क्लियरन्स घेवन कालव्याचें काम तडीक लावंक सोदता तें आडावंक गोंयचो अर्ज। भारत अमेरिके मजगतीं 3 अब्ज डॉलरांची रक्षा खरेदी कबलात। प्रधानमंत्री मोदी आनी ट्रंपा मजगतीं शिष्टमंडळी पांवड्यार मंगळारा चर्चा जाली। आतंकवाद ड्रग्स नार्कोटिक्स संघटीत गुन्यांवकारी आड दोनूय देश एकठांय जाल्यात। द्विपक्षीय संबंद संवसारीक रणनीतीक पांवड्यार व्हरपाचें बसकेंत थारलें। रक्षा ऊर्जा वैजकी मळार कबलाती जाल्यात। बसके उपरांत मोदी ट्रंपाचें एकठांय मिडिया मुखार निवेदन। आर्थिक क्षेत्र में ओपननेस और फेयर एंड बैलेंस ट्रेड के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 3 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है और वह ज्यादा संतुलित भी हुआ है कि अमेरिका और भारत के संबंध सिर्फ 2 सरकारों के बीच नहीं है बल्कि पीपल ड्रिवन है, पीपल सेंटर। झेडपी वेंचणुकेक BJPक हरयतले म्हूण काँग्रेसीन नेट धरलो खरो, मात मंगळारा सांजे मेरेन अधिकृत निर्णय ना। CLPच्या न्हयकारा उपरांत फुडारी आनी GPCCची बसका जाली। चिन्हाचेर वेंचणूक लढपा विशीं आमदारां कडेन उलोवन बुधवारा जाहीर करता म्हूण दिगंबर कामत सांगता। सुत्रां सांगता ते प्रमाण काँग्रेस पक्ष पांवड्यारूच वेंचणूक लढपाची तयारी करता। युतीचें उपरांत थारतलें। ज्या जाग्यार काँग्रेसचें प्रेझेंस स्ट्रॉंग आसा, ज्या जाग्यार पक्षाक दिसता की त्या मागीर 25 सीट जाय, 30 सीट जाय, 35 सीट जाय आनी ज्या जाग्यार काँग्रेसचें तितल्या मोठ्या प्रमाणात अस्तित्व ना किंवा थंय काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जिखपाक डिफिकल्ट आसा, त्या जाग्याचेर वी कॅन हॅव सम अंडरस्टँडींग विथ समबडी। So that means independent MLA. We will see that we will see at that time.
First So we are that means that in majority constituencies you are going on party. Party lines, See, correct. President had already said at that time also that we'll try to concentrate on 40, around 35 to 40 constituencies. So same principle we are applying. It may come vary between 30 to 40 or 30 to 40, 35 to 50, whatever it is. That we will see. तो एक निर्णय सामको ठामपणे म्हणजे चार जे आसा आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स पार्टी ऑफिस बेलर ते इतले अपबीट आसात ते म्हणल्यार लोकां भितर इतले प्रचंड राग आसा मायनिंगाचो इशू सीएचो इशू म्हारगायेचो इशू फायनान्साचो इशू ह्या हेजेर सगळे कडेन लोक सांगतात की आमकां बीजेपीक हरोवपाक जाय सो आयज एक आमचो जो आमी द टेक फॉर अस टुडे that the anger against the BJP government and our cadre is charged and they want to defeat BJP with the help of the people. So this is the take for today. What is their take, whether they want it on party lines or not? What they have said? See, we as our CLP leader has already said that our decision will be in consensus. गिमात तिसवाडींतल्या नळाक शुकशुकाट पडपाची परिस्थिती गांजा सावन ओपा प्लांटा मेरेन उदकाची पायपलायन फुडेंच वचना व्हाळांतल्यान लायन नाका म्हणून धाट वाड्यावेल्या लोकांनी काम आडावन धरलां तेवटेन ओपा 27 MLD नवो प्लांट सुरू जाला प्लांटाक आनीक 31 MLD उदका पुरवण जाली ना जाल्यार एप्रिलांतूच तिसवाडींत दुश्काळ WRDचेर सोडून PWD मंत्री सुसेगाद ओपा 27 MLDचो नवो प्लांट सुरू जाला आदलो 140 MLD प्लांट चालू आसा दोन्ही प्लांटांचे पंपिंग चल्ला मात ह्या प्लांटाक ज्यादा उदकाची वेवस्था जाग्यार पडपाचें नांव घेना गांजा सावन ओपा प्लांटार उदक व्हरूंक सुरू जाल्ले पायपलायनीच्या कामाक उजगांवां दाटवाड्यार ब्रेक लागला थळावे आनी थंयच्या सिटीजन फोरमान मेळून काम आडायला व्हाळांतल्यान पायपलायन व्हरून उदकाची वाट लायल्या म्हूण इशू सरकारान व्हाळा कुशीकच्या जमनींतल्यान पायपलायन व्हरची व्हाळ आशिल्लो तसोच सारको करून दिवचो म्हूण इशू तेंच्यांनी जी लायन जी पायपलायन जी स्टार्ट केल्या ती नाल्यांतल्यान केल्या आनी फूल जो नालो जो आसा पळय नॅचरल नालो आसा पळय तो तेंच्यानी फूल डॅमेज केल्लो आसा ते बी झरे जे आसा पळय ते सगळे फूल जे आसा ते डॅमेज जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी पायपलायन अशे तरेन घातली ती फील केल्ली आसा की तेजी जी नाल्याची जी हायट आसा पळय ती वाडलेली आसा तर त्या खातीर हाऊसफुल जो डॅमेज केल्ल्या कारणान सगळे विलेजर्स त्याच बरोबर फोरम जे आसा पळय ते तेंच्यांनी ताका ऑपोज केला तांकां लायन बंद करूंक ना कारण तांकां जी लायन जी आसा पळय जी व्हाळांतल्यान व्हेल्या ती तुमी शिफ्ट करून जी सायडीच्यान जी एरिया आसा पळय थंयच्यान तुमी ती शिफ्ट करची ही सगळ्यांची मागणी आशिल्ली सरकाराचो एकूण कारभार पळयल्यार थोड्या दिसांनी प्लांट बंद पडपाचो 15 एप्रिल म्हणल्यार तिसवाडीत नळाक शुकशुकाट पडटलो म्हूण आदलो PWD मंत्री मोगोचो आमदार सुदीन एक सारको शिटकावण्यो दीत आसा दुसरे वटेन उजगांव दाटवाड्यार पायपलायनीचें काम अडकलां पायपलायन दुसरे वटेन व्हरूंक जाय जाल्यार थंयचे जमनीचे मालक तयार जावंक जाय प्रकरण तितलें सोंपें ना सोमारा दाटवाड्यार लोकांनी परत काम आडायल्या उपरांत WRDन पायपलायनीक पर्यायी वाट सोदूंक इन्स्पेक्शनूय केलें एके वटेन ओपा सावन 2 प्लांटांतल्यान फोंडे तिसवाडीक उदक पंपिंग चालू आनी PWD मंत्री काम चल्लां म्हूण सुशेगाद दाटवाड्यार पायपलायन अडकल्या ताचें कितें काय विचारल्यार WRDचेर घालून हात फाफडून मेकळो WRD तेजें काम WRD पळयता आनी जे रॉ वॉटर ओपा दिवपाचें गांजे साकून ते WRD ते लोकांनी काम बंद केलें तें इन्स्पेक्शन तेंगे चालू आसा आनी ताका लोक कितें तरी सायड मातशी बदल म्हणटा कोणाले त्या प्रमाणे ते जाला ते टायमार काम करतले केन्ना पर्यंत ओपा उदक येवपाक शकता हय म्हणजे आतां ते WRD पळयता WRD सांगलें आसा WRD पळयता आमचे कडेन येना ते कंप्लेनी येना ते WRD सांगलें का आमी WRD आनी जातलें तें म्हाका दिसता ते टायमार जाल्लें जाल्यार मागीर एप्रील मेक प्रॉब्लेम जातलो ना प्रॉब्लेम जावपाना प्रॉब्लेम व्हडलोसो जावपाना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट पणजेच्या आयनॉक्स थिएटर इफीक लागून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचें करपाक म्हूण रिनोवेट करतले मार्च एप्रील ते सप्टेंबर मेरेन थिएटर बंद आसतलें म्हूण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाय उलयला रिनोवेशना उपरांत सरकाराक आयनॉक्सा कडच्यान म्हयन्याक 54 लाख वाडीव भाडें येतलें 15 वर्सांचो कॉन्ट्राक्ट दर वर्सा भाड्यांत 5% वाड म्हूण ESG सांगता The total refurbishing and renovation work will start from March, April till it will end on September, and the work is awarded to Inox again, and the tender was floated. Government of Goa
neither ESG is spending a single rupee on a renovation, and it is not a demolition of structure, and we are not going to spend a single rupee. Earlier we used to get monthly rent of 20 lakhs per month. Now it would be 54 lakhs, and for getting this done we are not spending anything. We have an incremental 5% increase every year. ESGन पब्लिक हेल्थ आणि डेंटल कॉलेजीक बरोबर घेवन चवथो एंटी टोबॅको एडवर्टिजमेंट फिल्म कॉन्टेस्ट दवरला. Two sections, Goa section and national section. In Goa section, the film should be in Konkani, Marathi, Hindi or English, and should be produced by Goan producer or production houses. Goan individuals, students studying in Goa and educational and social institutions only can participate in this. The advertisement should not be of more than 2 minutes. In the national section, the ad film should be in Hindi or English language only, and should be produced by an Indian producer or production house. Individuals or students or any educational institute or social institutions from India can participate in this. And friends, to share the theme of this 4th anti-tobacco ad film festival, ad film contest is protecting youth from industry manipulation and protecting them from tobacco and nicotine use. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. झेडपीचे वेंचणुकेक स्थगिती दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार. मात वेंचणुके विशीं दाखल जाल्ल्यो 3 याचिका कोर्टान सुनावणेक दाखल करून घेतल्यो. झेडपी वेंचणूक आनी आरक्षण थारावपाच्या सरकाराच्या अधिकारांक कोर्टांत घटनात्मक आव्हान. उसगांव गांजे, गिरदोळी आनी कोलवा झेडपी आरक्षणाक आव्हान. स्टे दिली ना तरी 3 मतदारसंघांचो फुडार याचिकांच्या निकालांचेर. झेडपी आरक्षण हायकोर्टात पावले. सरकाराचो आरक्षण थारावपाचो अधिकार तशेंच उसगांव गांजे, गिरदोळी आनी कोलवाच्या आरक्षणाक आव्हान. 3 याचिका मंगळारा कोर्टा मुखार पावल्यो. याचिकादारांनी आर्ग्युमेंट घाला तो असो: गोंयांत झेडपी मतदारसंघांचें आरक्षण आनी फिरत्या आरक्षणा खातीर राज्य धोरण ना. धोरणच ना तेन्ना सरकारान थारायल्लें आरक्षण आनी फिरत्या आरक्षणाक घटनात्मक वैधता उरना. आरक्षण आनी फिरतें आरक्षण थारावपाचो अधिकार खरो राज्य वेंचणूक आयोगाचो. लोकसंख्येचो डाटा आनी हेर गजाली लक्षात घेनासतना आरक्षण अधिसूचित केलां. झेडपी आरक्षण वेंचणुकेचे आदले दिसा ऐनत्या वेळार घाईघाईन जाहीर केलां. ताका लागून जांकां कोणाक ताचे आड कोर्टात वचपाचें आसा तांकां वेळूय मेळूंक ना. झेडपी वेंचणुकीची चालू आशिल्ली प्रक्रिया स्थगीत करची. प्रतिवादी गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान ताचेर आर्ग्युमेंट घालो तो असो: झेडपी वेंचणुकेचें आरक्षण आनी फिरतें आरक्षण थारावपाचो अधिकार हो राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आसूंक जाय हो मुद्दो सारको आसा. देशाचे घटने प्रमाण सद्याची झेडपी वेंचणूक प्रक्रिया स्थगीत करपाक शकना. दुसरो प्रतिवादी गोंय सरकारान याचिकेक हरकत घेतली. कसलोच डाटा घेतले बगर आरक्षण जाहीर केलां म्हणटा तो याचिकादाराचो आरोप चुकीचो. लोकसंख्येच्या डाटा वेल्यानूच आरक्षण थारायलां. फिरतें आरक्षण केलां, मात दोनूय जिल्ल्यांतले 25तले 15 मतदारसंघ आरक्षीत आशिल्ल्यान परत तेच मतदारसंघ आरक्षीत जावपाची शक्यताय आसा. सगळ्या वादी प्रतिवाद्यांचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतल्या उपरांत कोर्टान सांगलां तें अशें: झेडपी वेंचणुकेचे चालू जाल्ले प्रक्रियेक कायद्या प्रमाण स्थगीत करपाक शकनात. एकदा प्रक्रिया सुरू जाली काय तातूंत कोर्ट हस्तक्षेप करूंक शकना. याचिकादारांनी मांडिल्ल्या कांय गजालींनी तथ्य दिसता आनी ताचेर विचार जावंक जाय. सगळ्यो याचिका 2017च्या याचिकां बरोबर जोडल्यात, कारण तांच्योय मागण्यो हरकती तश्योच. कोर्टान प्रतिवाद्यांक 4 सप्तकांत एफिडेव्हिटाचेर आपापली बाजू मांडूंक सांगलां. उपरांत याचिकादार 4 सप्तकांत त्या एफिडेव्हिटांक जाप दितले. 3 याचिका खंडपीठान निर्णायक सुनावणेक दाखल करून घेतल्यात. दरेक पक्षकाराचे आपापले लेखी आर्ग्युमेंट दिवन जाल्या उपरांत कोर्ट निर्णायक सुनावणी घेतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. जपानांतली क्रूज डायमंड प्रिन्सेसा वेल्या गोंयकार तारवटीचो स्टेटस दिवचो म्हूण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान जपानांतल्या भारतीय दुतावासाक बरयलां. चीनांतल्यान 4,000 पॅसेंजरांक घेवन आयिल्ले हे क्रुजार 621 लोकांक व्हायरस बादला. 4 जाण सोंपले. क्रुजाचेर 132 भारतीय स्टाफ आनी 6 टुरिस्ट आसात. 12 जाणांक व्हायरस बादला. गोंयकारांक बादला काय ना तें अजून कळिल्लें ना. फामिली हुस्क्यांत.
टोकियो लागीं योकोहामा पोर्टाचेर क्वॉरंटायन आशिल्ल्या जपानी क्रूज डायमंड प्रिन्सेसार 138 भारतीयांतल्या 12 जाणांक व्हायरस बादला. 126 जाणांचो रिपोर्ट आज फाल्यां येवं येता म्हूण जपानांतल्या भारतीय दुतावासान ट्वीट केला. बाधा जावंक नाशिल्ल्यांक क्रुजा वेल्यान भायर काडपाची दुतावासा वरवीं वेवस्था चल्ल्या. भारतीयांक हाडपाक चार्टर प्लेन तयार दवरला. टेस्ट रिपोर्ट आयल्या उपरांत भारतीयांक क्रुजा वेल्यान भायर काडपाची प्रक्रिया खंय चालू जातली. भारतीयांक डायमंड प्रिन्सेसा वेल्यान काडटले जाल्यार 3 अटी घाल्यात. भायर सरूंक स्वता तांची मर्जी आसूंक जाय, तांचो कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येवंक जायना आनी मेडिकल टिमीन क्लियरन्स दिवंक जाय म्हूण जपानांतल्या भारतीय दुतावासान स्पश्ट केला. कोरोनाची बाधा जाल्ले 12 जाण उपचाराक बरो प्रतिसाद दितात. उरिल्ल्या सगळ्या भारतीयांचो खंय फुडल्या 2 दिसांत टेस्ट रिजल्ट येतलो. डायमंड क्रुजार आशिल्ले आतां मेरेन 4 मरण आयला. कोरोना बाधितांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. ह्या क्रुजार तारवटी म्हूण गोंयकारूय आसात. कितले गोंयकार आसात, तांचो हेल्थ स्टेटस कितें, बाधितां मदीं गोंयकार आसा काय ना तें सांगचें. गोंयकार तारवटींची फामिली हुस्क्यांत आसा म्हूण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकारान जपानांतल्या भारतीय दुतावासाक चीट बरयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आग्वाद जेलींत गोंय मुक्ती उपरांतच्या गजालींचें प्रदर्शन वा कार्यावळी दाखोवंक स्वातंत्र्य सैनिकांची हरकत. आमदार मंत्री मायकलाच्या प्लानाक नागेश करमलीचो विरोध. आग्वादाक कसलीय म्हायती प्रदर्शन वा कार्यावळी दवरपाच्यो जाल्यार त्यो गोंय मुक्ती संघर्शा विशींच आसूंक जाय. मुख्यमंत्र्यान स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्यांचो प्रस्न खंय आदीं तडीक लावचो. आनी त्या प्रमाणे थंय अशें ठरलें की आग्वाद जें आसा तें रिमॉड्युलेशन केले उपरांत थंय जे कितें इतिहास वा थंय कितें जे मेमोरियल्स कितें आसा तें फक्त गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगला पुरतें आसचें. त्या उपरांत गोंयांत जें कितें घडलां, त्या उपरांत गोंयांत जे कोण मोठे मनीस जाल्यात, मुख्यमंत्री जाल्यात, तांचो संबंद त्या इतिहासा कडेन येना. आनी आमचो गोंयच्या सरकारांतलो एक मंत्री जो चड उलयता आनी मंत्रीमंडळांत उलोवपाच्यो गजाली रस्त्यार उलयता, मायकल लोबो, तो आतां थंय येवन आपले कितें कितें प्रोग्राम घालूंक सोदता, जाचो संबंद फ्रिडम मुवमेंटा कडेन ना. आमी स्ट्रॉंगली ओपोज दीस मायकल लोबो स्टेटमेंट. मायकल लोबो कितें खबर आहा तें सांगचें म्हाका ताणें. तो मंत्री आसत, आमदार म्हूण निवडून आयलो आसत, हाजो अर्थ ताका सगळ्यांक कळटा अशें ना. आग्वादाचो फ्रिडम मुवमेंटाचो इतिहास आमकां खबर आसा, ते आमी भोगला तो, आमी पळयला तो. वो उठ्ठान सांगता थंय हांगा येतो कोणशाक हें स्मारक करूं जाय, तें स्मारक करूं जाय. आमकां ही बजबज पुरी त्या स्मारकाचो बाजार केल्लो नाका. मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक आश्वासन दिलें की आपूण हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सोडयता म्हणून. 19 डिसेंबराक आतां 2 म्हयने जावन गेले, सारकें न्ही? कांय हालचाल ना. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प 2021चे डिसेंबर मेरेन पुराय जातलो म्हूण मुख्यमंत्री सावंत सांगता. मुख्यमंत्र्यान थंयचो आमदार मंत्री मिलिंद आनी वास्कोचो आमदार कार्लोसाक घेवन संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां बरोबर प्रकल्पाचेर चर्चा केली. प्रकल्पा विशीं आशिल्ले MPTचे दुबाव खंय पयस जाल्यात, काम खंय नेटान सुरू जातलें. मार्मागोव तालुक्यांतलो सगळ्यात मेन नॅशनल हायवेचें काम गेले 2015 पासून चालू जालां. ते स्पीड अप करपा खातीर आमचे मदीं आमचे मिनिस्टर बाब मिलिंद, आमचो आमदार बाब कार्लोस अल्मेदा, बाकीचे सगळे कावन्सिलर, चेअरपर्सन्स आनी आमचे गेमन इंडिया कॉन्ट्रॅक्टर्स, कन्सल्टंट, PWD इंजिनियर्स हांच्या बरोबर रिवायज करपा खातीर आयिल्ले. भितर हर्डल्स 2 आशिल्ल्यो. एक म्हणजे देर इज एन शेअरिंग बिटवीन MPT, NHA आनी गोवा स्टेट गव्हर्मेंट. कॉस्ट शेअरिंगचो विशय आशिल्लो तो. द MPT मिनिस्टर्स माडविया हे येवन गेले, तांच्या बरोबरूय विशय डिस्कस जालो आनी विशय थंयसरूय आमी तो ताच्या बरोबर तांकां सांगून MPTचो जो कितें तो विशय रिजॉल्व केला. आत्तां आमी एक म्हणजे फक्त कंप्लीट रोड इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत फास्ट ट्रॅक करपाक लायल्या. म्हणजे रोडाचे जे बेजीक वर्णापुरी थंयसर जे रस्त्याचें काम उरलां, ते युटिलिटी शिफ्टिंगा खातीर उरलेलें, ते स्पीड अप करपाक लायलां आनी अप टू द एप्रील पर्यंत रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें. फक्त वर्णापुरीचो ओव्हरब्रीज जो करपाचो आसा, तो ओव्हरब्रिजाचें कामूय बेगीनात बेगीन सुरू जातलें. उरता उरलें वास्को सिटींत येयल्या उपरांत अप्रेम करपाचें प्रोविजन आनी तें करता आसतना ट्राफिकाच कंजेशन जावचें न्ही हाजी काळजी आमी ऑलमोस्ट घेतले. राजस्थानात उपवस्थापन जोडून गोंयच्या ब्लायंड क्रिकेट टिमीन तोखणाय जोडली.
अंधत्वाचेर जैत जोडून हे भुरगे जीव तोडून मेहनतीन खेळ करतात, मात तांकां सरकार वा खंयच्याच कॉर्पोरेटाचो आदार ना. मंगळारा पणजे पत्रकारां मुखार कॅप्टन तुकाराम गांवकार आनी ताचे टिमीन खंत उक्तायली. एप्रिलांत गोंयांत भारत दक्षिण आफ्रिके मजगती ब्लायंड क्रिकेट मॅच जावपाची आसा. ही जी पारस मेल चॅम्पियन ट्रॉफी आसा ती फर्स्ट ट्रॉफी आनी ती त्या ट्रॉफीक आमी फस्टच आमी फायनलीक पावले. ही एक खुशयेची गजाल आसा आनी फूल गोंयकाराची जीत आसा. सो हाच्या खातीर सगळ्या प्लेयरांनी म्हाका खूब कॉपरेट केलें. प्लेयरांनी बरें खेळ्ळें आनी हांव फस्ट टायम कॅप्टन जावन ही ट्रॉफी हाडप ही म्हज्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. फायनल मॅच जी आसा गुजरात आमी टॉस विन जाल्ले. आमी पयली फिल्डींग घेतली. सो गुजरात जे आसा तांच्यांनी 20 ओव्हरीन 6 विकेटी गेल्ल्यो आनी 235 स्कोर काडलो. आमकां 36 वीन आशिल्लो. सो आमचे ते दिसाक मातशे रोखड्योच विकेटी हे जाल्यो आनीक आमी 188 काडलो 9 विकेट 20 ओव्हर. 2 आनी 3 एप्रील गोंयान आमच्या इंटरनॅशनल मॅच जावपाची आसा. सो त्या मॅचीक सगळ्यांनी उपस्थित रावपाचें. इंडिया आनी साऊथ आफ्रिका. आनी हांगासर गोंयान आजून तितलो अवेरनेस जावना मेन म्हणल्यार. सो स्पेशली गव्हर्मेंट आमकां म्हणजे अवेरनेस जाय. गव्हर्मेंट अशी अंडर येवंक जाय मॅम ही क्रिकेट. सो आमकां तितलो सपोर्ट मेळटलो. एंड जशें की भायले हितून स्टेटीन तांकां एक स्पेशल एक खंयचे तरी एक स्टेटीक सोनी एक स्पॉन्सर आसा. खंयचे तरी एक स्टेटीक नायकी ते एक स्पॉन्सर आसा. सो मॅम आमकांय स्पॉन्सर जाय पडटले, सपोर्ट जाय पडटलो. आनी हे बुलेटीन सोंपचे पयलीं पळोवया म्हापशें आनी वास्कोचे कार्नवाल. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.